The top 10 headlines are brought to you by कायम चूरन आपकी खुशियों का साथी। सुलेमानाक फरारी जावंक मजत करपी बडतर्फ IRB कॉन्स्टेबल अमिताक जामीन चौकशेक हाजीर रावचो पडटलो। हजरताच्या जामिनाचेर सुनावणी सोमारा। सुलेमान फरार जाला तेका पुलिसूच जबाबदार। बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे मिडिया मुखार। भाजपा परस काँग्रेसी खंय केल्या संविधानाचे चड दुरुस्त्यो। पर्येच्या भूमिका देवळांत पुजे वेल्यान वाद। जिल्लोधिकाऱ्यान जमावबंदी लायिल्ल्यान प्रकरण चडार। पुलिसांक फातरायले। जिल्लोधिकाऱ्याचे मध्यस्थीन सध्या थंड। आंबेडकरांचेर केल्ल्या वक्तव्याचेर विरोध करपी काँग्रेस फुडाऱ्यांक पुलिसांनी उखलले। मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार व्हरताले मोर्चा। आझाद मैदानाचेर धरपकड। गोंयाक 10,000 कोटीचो प्री बजेट। बसकेंत मुख्यमंत्र्याची मागणी। कोकण रेल्वेक 5,000 कोटी खाजनाक 500 अस्तंत घाट। पायपलायनीक बदलूंक 2,000 कोटी। मडगांव SGPDA मार्केटात बिफा वेल्यान गोरक्षक आणि बीफवाल्यांचे पेटले। आमकां बडयले। बीफवाल्यांचो दावो गोरक्षक वाले म्हणटा तांकांच खंय सगळ्यांनी मारले। आणि GCAची वर्सुकी बसका 5 जानेराक। हायकोर्टाची ऑर्ध सोसायटीचे निबंधका आड अध्यक्ष कोर्टांत बायला खेळगड्यांक पिडपाचे प्रकरणाचो रिपोर्ट जायच। घरमंत्री अमित शहान राजीनामा दिवचो। आंबेडकरांचेर केल्ल्या वक्तव्या वयल्यान काँग्रेसवाल्यांची देशभर निदर्शनां। ईडीन मारिल्ली 10 कोटीची पेनल्टी BCCI दिवची आदलो। IPL चेअरमॅन ललित मोदीन घातिल्ली याचिका हायकोर्टान मारली भायर। 1 लाखाची फायन। लायफ हेल्थ इन्शुरन्साचेर GST कमी करपाचो निर्णय GST कावन्सिलाचे बसकेंत धुकल्लो। तांत्रीक गजालींचेर आनी चर्चा जाय ताका लागून निर्णय धुकल्लो।